रेडीघाट सत्तरी सकाळी घडिल्ल्या अपघाता उपरांत दनपारां 3 गाडयांमदी भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जालो। सोरोप अचकीत रस्त्यार आयिल्ल्यान कारीन ब्रेक मारलो आनी ह्याच कारीच्या फाटल्यान दुचाकी आनी ट्रकान नेटान धपको दिलो। गाडयांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा पुलीस फुडलो तपास करतात। येतालो हांव आतां सोरोप दिसलो म्हणून स्लो रावलो आनी फाटल्यान म्हाका खबर ना इतले स्पिडीन येता फाटल्यान हाडून गाडी मारली गप जालें म्हणून हांवें पळयलें जाल्यार एक्सिडंट तुझी गाडी कशी ती आणि कितल्या गाडीचो ऍक्सिडेंट जाला? कितल्यो? तीन गाडी आणि कोणाक लागला बी? तेकाच लागला एकटोच आशिल्लो तो? एकटो जातलो खूप लागला का? तशी कितें खबर ना हातीक मातसो फ्रॅक्चर आनी तकलेक लागला। नमस्कार, सध्या आम्ही रेडेघाट हांगासर आसा आणि आमकां खबर आसली की सकाळीच एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आणि आतांच परत एक एक्सिडेंट जाल्लो। ह्यो अपघात इतलो भीषण आसलो की 3 गाडयां भितर ह्यो अपघात जाल्लो आसा। एक म्हणटा ते स्विफ्ट गाडी, प्लेजर स्कूटर आणि ट्रक। सुदैवान जो स्कूटर चालक आसा ह्यो गंभीर जखमी जाल्लो आसा, पण खंयचीय जिवीत हानी जाल्लेली ना। ताका सध्या आतांच 108 वाळपे हॉस्पिटलान व्हेल्ले आसा आणि फुडल्या उपचारा खातीर ताका जीएमसीन आतां शिफ्ट करपाचें आसा। मेळिल्ली म्हायतीनुसार जेन्ना ही तिनूय गाडी हांगाच्या वाळपेच्यान होंडाच्या दिशेन वयताली तेन्ना रेडेघाट हांगासर पावली तेन्ना स्विफ्ट गाडी फुडें आसलेली आणि त्या ड्रायव्हराच्या म्हणण्यानुसार थंय सोरोवेक वयतालो आणि सोरोप वयताना तेंच्यांनी गाडी जेन्ना स्लो केली तेन्ना प्लेजर गाडी हा तेणी हांगासर स्विफ्ट गाडी हाडून मारले आणि हेतून तो स्कूटर चालक आसा ह्यो रस्त्यार तर पडलो आणि तेजी गाडी हा ही सगळी गेलेली आसा। तशेंच स्विफ्ट गाडी हा तेजी सुद्दां फाटली गाडी फाटल्यान सगळी चक्काचूर जालेली आसा आणि खूप लुकसाण सुद्दां जालेलें आसा आणि फाटलो ट्रक आसा तेका सुद्दां मातशें लागलेलें आसा। ह्यो अपघात इतलो भीषण आसलो आणि सुदैवान जी स्विफ्ट गाडी आसा हितून 5 महिन्याचे बारीक भुरगे आसलेले आणि एकंदर पळयलें जाल्यार जो स्कूटर चालक आसा ह्यो एकदम फास्ट आसलो अशें दिसता आणि तेका लागून ह्यो तीन गाडयेचो ह्यो अपघात जाल्लो आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करता। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।